झेफन्यास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोषाचीं गितां गाव. इस्रायला खुशालकायेचे जोय जोय कर. जेरुसलेमाचे दुवे आनंद बरीत जाव. सगल्या तुज्या काळजांत संतोषाचे उल्हास सोड. तुजेर मारलोलें फर्मोण सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानाक ताणें भायर घालें. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसल्या विशीं उलोवन म्हणटली, सियोना भियो नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे सोवें आसा. पोदवेदार तारोक तो. तुजे विशीं तो खुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दीस जाले परी तुजे खातीर खुशालकायेचे नादान तो नाचतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. म्हणया, इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पूर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तो म्हजो सोडबुडनार. सोडबुणेच्या जोरींतलें संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासांत व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतूक कर्तृत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नौला विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुवें सोत मानलें देखून बागी तूं, आंकवार मारिये. देवान तुका सांगलां तें सगलें घडोवन येतलें. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुद्याच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दडवडान गेली आनी जाकराच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथेन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यांत उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तऱ्या भितर तूं सदव आनी सदव तुजो कुशेचो फळ. आनी म्हज्या सैम्याची आवय म्हजेशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. तर पळय, तुजे नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें. देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपल्या ल्हानवीक चाकुरणीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्या पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट तो,
पवित्र नांव ताचें, ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिंडकेचे पिंडकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजांत गोर्व दोतोल्यांक दुस्पयटाता. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटीता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तकांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकुलतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेनोळान घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी त्याचे संस्थीक नितिकाली केली बासावणी पाडली ताणें विश्वासपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 ओस्तोऱ्यो, एक पिरायेन वाडलोली आनी एक आंकवार चोली. देव एक आंकवारी चोली आनी आवयपणाच्या आपोवणे वरवीं सोडवणेच्या कामांत भागेली जावंक दोगांयकूय विंचून काडटा. मारिया आनी एलिझाबेथ देवाचो एक व्हड गूट व्हडे खुशालकायेन परगट कोत्तात की एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजला. देव आपले पोरचेक भेट करूंक आयलो. देवान आपल्यो बासावण्यो शार्ती पावयल्यो आनी जेजू इम्मानुएल आमचे मदें देव सांगाताक जियूंक आयला. आमचो देव पोरजेचो सांगाती आनी यात्रेकार इश्ट जावंक आयला. सगळ्या वेळार सगळे परिस्थितींत, कोश्टांत, दुखांत, खुशालकायेंत तो वांटो घेता. जे परी मारयेच्या कुसव्यांत मासा रोगतांत एक जावन जियेता, त्याच परी तो आमच्या जिवितांत मिसळ जावन आसा. ताणें एलिझाबेथाचेर दया करून जाणटे पिरायेर ताचें उणेपण आनी वांचटेपण काडून उडयलें आनी मारयेक संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर आनी तत्वांचेर क्रांती बसायली. देवाची भेट आपले पोरचेक एका वर्साची कार्यावळ न्हय, सोयरो कसो येवन वचपाचो. आमचो देव थोड्या वेळाचो सोयरो न्हय, तो जावन आसा इम्मानुएल. देव आमचे सांगाता, आमच्या जिविताचे परिस्थितींत मिसळ जालोलो देव. ह्या जिव्या देवाक आमच्या इश्टाक आनी सांगात्याक दिसा दिसपट्टी जिविताच्या गोडितांनी अनुभवया.